जून महिनो सुको घालेल्या उपरांत जुलै महिन्याच्या सुरवातीकूच पावसान बरोच नेट धरलो। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवार रातीच्यान उटंगराचो पावस पडटा। पावसाक लागून कांय वाठारांनी गटारां तुंबल्यात जाल्यार कांय कडेन रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्याचे दिश्टी पडटा। तशेंच फुडल्या 4 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कोने प्रियोळा दोंगराचे पालसण रस्त्यार कोसळून येरादारी आडखून पडल्या। उजो पालो पितळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात। माती आणि झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करपाचे काम झुजा पावण्यात सुरू आसा। येरादारी दुसरे वाटेन घुंवळ आयल्या। दुसरे वटेन पावसाक लागून मुळे पाड्डी वाठारांतलो रस्तो खचलो। रस्तो भितर गेल्ल्यान पुलिसांनी तो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला। उटंगराचो पावस आणि नेटाच्या वाऱ्याक लागून काणकोण म्हालांतल्या खोला पंचायतीचे छप्परूय हुबून गेले। काल रातीसावन पडपी पावसाक लागून मोरजेचो रस्तो उदका पोंदा गेला, जाल्यार वारखण पोरसकडे जंक्शनाचेर उदकाचे पाड व्हांवताले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।